मोग करता एकवटांची एकत्रिकता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त तई मोगाळ भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती किते आनी कोणाक देवान विंचला आनी अभिषेक केला ताका फावो ते मान दिवंक आमकां आपोवणी दिता. जायते फावटी आमी देवान रचलेले की ओरते मनशान रचलेल्याक मान दिता आनी आमचीच वडवीक उसारता आनी देवा तावन पयस जाता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेत आसतना आमी खालती जावया आनी देवाक आमच्या जिविताक स्विकार करून एक भाग्यवंती जिणी जिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आतां आमच्या पदकांची दूख धरून आमकां आमी बलिदान भेटोवंक तयार करया. हांव पदकी आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आनी बरें सांगून हांवें जायती पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या वस्तां संकवार मदी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुमच्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनत करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार ससनाच्या देवा, सर्ग आनी संवसार तुमचो चलयताय. तुज्या पजेची प्रार्थना दयान आयकून घे आनी आमच्या कला तुजे शांती आमकां तूं आफाव कर. आमी हे मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतल्या भासा सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, हांवें तिरस्कार केल्ल्या इस्रायेलच्या राया सावला पासून तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय. तुज्या सिंगांत तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेसे ससीन धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलें विसलां. पूण सामुएलान जाप दिली, म्हज्यान कशें वचूंक जायता. साऊल हें आयकता तर तो म्हाका ज्विशी मारतलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, तुजे सवें एक फाडी घेवन वच आनी सांग, सर्वेस्पराक बाली भेटोवंक हांव आयलां. जेसे की बाली भेटोवंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांवूच तुका सांगतलो. जाका हांव तुका दाखयतलो ताका तुवें म्हजे खातीर अभिशेक करूंक जाय. सर्वेस्पर दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे सामुएलान केलें. तो बेतलेहमान प्रवेश जालो. तेन्ना शहराचे मलगडे भिरांतीन भरून ताका मेळोवंक आयले. तांणी विचारलें, दर्शी, तुजी भेट शांतीची मूं? ताणें जाप दिली, ओय, हांव सर्वेस्पराक बली भेटोवंक आयलां. देखून तुमकांच शुद्ध करा आनी आज म्हजे सवें जेवणाक येया. ताणें जेसेक
आनी ताच्या पुताकी शुद्ध केलें आनी ताका बली पेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें दुबावे बीन सर्वेस्पराचो अभिषेक हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचें रूप वो ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें तसो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता. पूण सर्वेस्पराचें काळीज पळयता तेन्ना जेसेन अभिनादाबाक आपयलो आनी ताका सामुएलाक दाखयलो. सामुएलान म्हळें सर्वेस्परान हाका विंचून काडूंक ना. उपरांत जेसेन शामाक दाखयलो आनी सामुएलाक म्हळें सर्वेस्परान हाकाय विंचूंक काडूंक ना. अशें जेसेन आपल्या साती पुताक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेसेक म्हळें हाच्या मदलें एकल्याकी सर्वेस्परान विंचूंक ना. उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें तुजें सक्कट पूत इतलेंच. जेसेन जाप दिली सक्कडां प्रास ल्हान एकलो आसा पूण तो बकऱ्यांक चरयता. सामुएलान जेसेक म्हळें ताका आपूण धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचे ना. जेसेन ताका आपूण धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें उठ, ताका अभिशेक कर. वस्तू तो सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदलें मोखलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. सामुएलान भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतार देवाचे उपकार. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. एका काळार सर्वेस्परा तुज्या भक्ताक दर्शनांत उलोवंक तुवें म्हळें एका धैर्यवंत मनशाक हांवें आदार दिला. पडजे मदलो विंचलेल्याक सिंहासनार हांवें उबारला. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मोखलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळटलो. म्हजो बावलो ताका घट्ट करतलो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका मानतलो. तो म्हाका बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बचावेचें खडाप. आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राजा मदें भोव उंच उबारतलो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडूं अशें कसल्या भरोशान तुमकां आपयल्यात म्हूण तुमी समजतलेत. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो एक साबत असो दीस जेजू गोवाच्या शेतां मदल्यान वेतालो. ताचे सांगता ताचे शीस चलतां चलतां कोणशे मोडूंक लागले. देखून फारिज्यो जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजें शीत साबताच्या दिसा आड व्हरलेलें कित्याक करतात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार गरजे कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचूंक ना काय? अबियादार श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या काळार
देवाच्या घरांत भितर सरन याजकांनी याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणायंकी कांकूज आडवलेले समर्पीत केल्ले उंडे ताणें केले आनी आपल्या संगत्यांकी ताणें दिले नेवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्ही, देखून मनशाक पूत साबत सोय धणी. देवाचें उतार हें. वखदी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना खंय चड जण आसात गी वा खासगी जिवितांत तशें सामुहीक जिवितांत तशें आमकां कायदे आसात, आमकां रेग्रो आसात. आमी हे कायदे पाळूंक प्रयत्न करता. तें बरें, कित्याक म्हळ्यार कायद्या शिवाय आमी जियेल्या जाल्यार आमची जिणी संपूर्ण जायना. दुसऱ्यांक उपकारा पडना, आमकांय उपकारा पडना. आमी कायद्या प्रमाणे जिवंक जाय, तें सत. पूण कायदे सट्टा हांव जावन भायले जावन आसात. हांव देवाच्या कायद्या विशयांत उलयना, बगान मनशांनी केल्ल्या कायद्या विशयांत पॉजिटीव लॉ हाच्या विशयांत हांव उलयतां. खंयची एक गरज आसल्या वेळार एक अधिकारी, एक स्थानार आशिल्लो मनीस कायदो करता. मॅनेजर आपणाच्या ऑफिसांत कशें चलाचें म्हणून कायदो करता. तशेंच एका इंडस्ट्रींत, फॅक्टरींत सगळ्यांनी आमकां जायते कायदे आसात, ते आमी पाळचे गरज जावन आसा, वाजबी जावन आसा. पूण दोन तरान कायदे पाळी येत. एक भायल्यान आमी कायदे पाळटा, भितरल्यान कायद्या विरोध आमी आशेता या जियेता. भायल्यान संपूर्ण कायदा केता, भितरल्यान आमची जिणी दुसरीच. इतले मात्र न्ही, आमचें शांतीपण, आमची संपूर्णकाय त्या कायद्या पाळच्यांतच आसा म्हूण आमी चिंता. हांगा आसा एक प्रॉब्लेम. वय कायदे पाळच्यांत आमची संपूर्णकाय आसा, पूण त्या कायद्या भायल्यानूच पाळच्यांत न्हय, भितरल्यान समजून येन जाणवायेन पाळच्यांत. पूण सबार पोटी जाता कितें म्हळ्यार आमी कायदे भायल्यान पाळटा, भितरल्यान ताका आड वेता. जायत्यो संगतींनी आमी जर तर प्रत्येक एक दिश्ट घालून पळोवंक जाल्यार अशेंच आमच्या जिणेंत घडटा. दुसऱ्यांचे वस्तूची आशा करनाका म्हणटा सर्वेस्पर. दुसऱ्यांची वस्त आमी सोरिना, कायदो पाळटा. भितरल्यान ती वस्त बरी आसा जाल्यार परतून दिश्ट घालता. अशें घडना गे, अशें ना गे. तर आमी कायदे पाळटा गे. भायल्यान मात्र पाळटा कोणाच्या दोळ्यांक माती घालूंक, भितर आमी पाळिना. मनशाची व्हडवी गाय आसची गुलामपणांत न्ही, पूण त्या स्वातंत्र्यांत. मनशाक स्वातंत्र्य जावन आसा ताचे मूळ हक. पयस पुस्तकी तेंच आमकां शिकयता. गलात घरांक बरयल्या पत्रांत आनीक तशेंच वांजेलांत, सांजोवच्या वांजेलांत आनी रोमांक घरां बरयल्या पत्रांत मनशाचे मूळ हक्क जावन आसा. कित्याक मनीस देवाचे भुरगीं जावन आसात, पातयेताले देवाचे भुरगीं जावन आसा, स्वतंत्र जावन आसा मूळ हक. आनी कायदो स्वतंत्राक आड वेता. पूण जर तर हो कायदो भायल्यान तशें भितरल्यान तशें आमी पाळल्या तर जाल्यार तो आड वचना. कित्याक हे कायदो दिता आसतना आमच्या बऱ्याक, आमच्या वाडवळीक, तशेंच समाजाच्या बऱ्याक तो करतात. आनी त्या खातीर आमी पळोवंक जाय. चिंतया, आमी ड्रायव्हींग करता, दावे कुशिल्ल्यान ड्रायव्हींग करता,
तेन्ना मातसो दुसऱ्यांक ड्रायव्हिंग करूंक जाता, दुसऱ्यांच्या बऱ्या खातीर आमकांय ड्रायव्हिंग करूंक जाता. पूण बायले पळयतात म्हणून मात्र दावे कुशीन न्ही जाल्यार आमकां खुशी आसल्या कुशीन आमी ड्रायव्हिंग केलें तर जाल्यार आमी कायदे पाळिना. सबारपोटी आमी कायदे पाळचे गुलामपणांत जावन स्वतंत्रान नांव आमी कायदे पाळटा आसतना आमचें स्वतंत्र वाडून येता ही म्हणलें सवाल. कितले आमी भितरल्या समजून कायदे पाळटा गी तितले कायदे आमकां उणें जाय. कित्याक म्हळ्यार तो कायदो न्हय बुकांत न पत्रांत बरोवन आसा, फकत आमच्या काळजांत बरोवन आसा. तुज्या आवयक तुवें मान दिजय म्हणटा पळय पुस्तक, कायदो सांगता बायलान ताच्या की चड एका बऱ्या भुरग्याक म्हजी मम्मीक हांवें मान दिजय म्हणलें ताका बगाना गी, तर ताणें बरयल्लें वड गी म्हज्या काळजांत बगता तें वड. जर म्हज्या काळजांत हांव आवयक विरोधच उलयता, तिका दुखयता, तिका कश्ट दिता, बायलान मम्मी कशी आय तूं म्हूण लॅप काडटा. अशें घडना गी, जायत्यांच्या जिणेन घडटा. हेंच फारीजेव ते बायलान लॅप काडटा. हांव लॅप काडल्या वरी आमचें स्थान वयराडो पळयता, पूण भितर लावन तांकां नेगार करता. हांव सबारपोटी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजांनी घडचें हेंच. तशें केल्ल्या वेळार त्या कायद्या मारिपाक म्हाका संपूर्णकाय मेळटा गी, वा त्या कायद्या मारिपाक म्हाका स्वतंत्र मेळटा गी. हांव गुलाम न्ही गी, कित्याक हांव करूंक आशें नातलें हांव करतां म्हणजे कायदो पाळटा बायलान. पूण करूंक आशें तांकां जाल्यार आवयक कश्ट दिवंक तें हांव तें भितरल्यान हांव चलतां. आमकां जाय स्वतंत्र. स्वतंत्र म्हळ्यार खुशी आसल्या बरी करता म्हणलें न्हय. स्वतंत्र म्हळ्यार बरें करूंक आसचें स्वतंत्र, फ्री टू डू वॉट इज गूड. कायदे आमी बायलान तशें भितरल्यान तशें पाळल्यार मात्र आमकां तें स्वतंत्र मेळटा. केन्ना आमी स्वतंत्रान जियेता गे तशें आमकां तेन्ना आमकां संपूर्णकाय मेळटा. आमी वाडोवन येता, न्ही जाल्यार गुलामपणांत रोंबोवन वेता. हांव थोड्या पोटी सगळ्या समुदायांत दिसान दीस कायदे कायदे कायद्या वयर कायदे कायद्या वयर कायदे करतात. आनी कित्याक आमकां थंय कायदे करतात देखून ती समुदाय संपूर्णकाय म्हूण फाटी येतात. हे सतगी कायदे कितें करता हांव, कित्याक ताका फाटी येना. हांव कायदो करता बडीदन रावता, तूं पाळ न्ही जाल्यार मारता म्हूण. कित्याक ताका फाटी येना. हांव देखून कायदो म्हण करना ताणें करी जाय म्हणल्यार हांव दाखयतां. सबारपोटी आमच्या जिणेंत अशें घडटा. तशें म्हळ्यार कितले कायदे चड गी तितलें स्वतंत्र उणें, कितले कायदे चड गी तितलें संपूर्णकाय उणें. जर तर ते कायदे आमच्या काळजांत रोंबल्यात, भितरल्या अंतस्करणांत आमी जियेता, ते कायद्या मारिपा सांगातास आमकां शेगूण आसात. आमची वाडावळ येवचे कायद्यांनी न्हय बगर शेगुणांनी. ही आमी समजून घेवंक जाय भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबांनी भुरग्यांक तुमी कायदे घालता, आळे बाबा तुवें 5 वरां इस्कालांत हांव हे जईस म्हूण. बरें, हे जय म्हणल्यार त्या भुरग्याक कित्याक म्हळ्यार सांगूंक जाय आनी त्या भुरग्यान मेसोवच्या प्रमाणे करी जाय आनी ताच्या स्वांत कशें हे सारकें करी जाय. कायदो आसूं न्ही, कायदो तो पाळटा पूण शेगुणान तो पाळटा. कायदो बलात्कारान पाळचो गी शेगुणान पाळचो गी म्हणलें सवाल. आमकां खंयचे कुशी गेल्यार, उज्जे कुशी गेल्यार, दावे कुशी गेल्यार, मुखार गेल्यार, पाटींग गेल्यार कायदो आसा. गव्हर्मेंटाचो कायदो, पयस सभेचो कायदो, वडिलांचो कायदो, सगळ्यांनी कायदो कायद्यान आमकां बांदून घाला. पूण तो कायदो शेगुणांनी आमी जियेल्ल्या वेळार तो कायदो आमकां स्वातंत्र्य दिता, वाडावळ दिता, संपूर्णकाय दिता. शिवाय बलात्कारान आमी केलें जाल्यार आमकां बांदून घालता, आमी गुलाम जाता. तर आमच्या समुदायांनी आमी कायदे करता आसतना आनी कायद्या पाळी सारके आमी पळयतना आमी शेगुणांनी पाळच्या प्रमाणे करूंक जाय, शिवाय बलात्कारान करूंचे न्हय. आनी कितले कायदे चड करता गे तितलें गुलामपण चड जाता. देखून
काय जाता तितलें उणें करूं जाय आनी उणें आसलें कायदे तर जाल्यार शेगून आनी वाडच्या खातीर करूंक जाय. आमची जिणी पयल्या स्वातेर पयल्या अंताचेर कायद्यांत आसा. थोडे चिंतात तो कायदो हो कायदो हो कायदो हो कायदो केल्यार आमची समुदाय बरी म्हणून आनी हांव पाळटा देखून बरें म्हणून. हाका जायतीं दृश्टांतां दिवेत पूण आतां दिवंक जायना. आमी वाडोवंक जाय शेगुणांनी. शेगुणांनी वाडटाना आमी माया मोगान वाडटा. माया मोगान आसा संपूर्ण काय माया मोगान आसा स्वातंत्र्य. माया मोगान वाडिल्ल्या वेळार आमी बागिनी जी येता बेएटिट्यूड्स सर पयले स्वातेर कायदो आमच्या समजून येन आनीक स्वातंत्र्यान कायदो पाळटना दुसऱ्या ते सेगूण येता. तिसऱ्या तो सेगूण काय सेगुणाचो मुखोट माया मोग येता. माया मोगांत आसात 8 बागी. कोण तो बागी प्रमाणे जिवोचो. आमची जिणी जावन आसा कायद्याची. गुलामांक कामगारांक कशें आमी कायदो तुवें 8 वरां येजय म्हणल्यार आमी पकडटा. आमची जिणी जावन आसा गुलामपणाची. आमच्या अंतस्करणाच्या दाजूकायेची न्हय. सबारपोटी शेगुणाची वय पूण भोव अप्रूप माया मोगाची. हांवें मोगान तें करी जाय म्हूण पूण भोवच अप्रूप ती बेएटिट्यूड बागीची. बागी अंतस्करणी दोबळा कित्याक ताचें जावन आसा सर्गींचें राज म्हूण. कोण तेंचो त्या प्रमाणे समजून घेवन जिवचो तो कोण तो म्हळ्यार आमची मस्तू वाट सोलोवंक आसा संपूर्ण काय शांतीपणान मस्तू वाट सोलोवंक आसा. कित्याक आमी कायद्या प्रमाणे धांवता येता मुखार येता फाटी येता देखून आमी सांत म्हूण पातयेवचें पिशेंपण जावन आसा. आमकां जाय स्वातंत्र्य आमकां जाय शांतीपण तें येवचें आमकां आमच्या शेगुणांनी माया मोगान आनी देवाच्या पवित्र सभेच्या पवित्र पुस्तकाच्या बागीनी त्या प्रमाणे जिवंक सरस्वो दिव आमकां कृपा दिवं दिव म्हूण मागया. आमेन. Papa, भेटैता वस्तुका स्वीकार कर हे बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता विदेणी मानून तुगे हे बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काळीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचें नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काळीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचें नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपदे देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पवित्र सभाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा जितले पोटी आमी हे बलयेचो उगडास काडून संभ्रम करता तितले पोटी आमच्या सोडवणेचो वावर तूं चलयताय देखून ह्या पवित्र गुटांत पवते परी वांटो घेवंक आमकां निजमी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयोशानी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सत आमी तुका दिन वाचूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवय सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणा नामा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमण खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी कुसर आपल्या रगात वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें तारण केलें. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या दाळ बरा सांगती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार प्रल्हादच्या वैभवान उंचरिका जय जय. सर्वेस्पराच्या नावे ताका जय, उंचरिका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कश्ट मरान वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिजांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोस आनी समेस्त मनशां पासो तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bort so gut purgatoria. Sonia Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पाहून आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता, तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवन पण आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पळय सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी पापा सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमाकांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोळी मुखार मोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये संगती भगवान धन दिता आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गांव आमकां फाव कर. क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनान आमी आतां दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्पराक सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडून जाल्यार जेजू क्रिस्त येण्या भरोशान रगतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय.
किती आदर्शोकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्त्याच्या सस्त्या सुमी हांव जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय बघा तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयेची शांती सदां घाल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी सम्या तुमचे भितरचे पाप होना पूण चौत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता ये बेगी ये म्हूण लालून मागता ये तूं सुम्या परता तुजे घरी पावला काळजा दारूगड रावला तुजे घरी पावला काळजा दारूगड रावला रस्तो करया बेडारा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा प्रार्थुया देव आमच्या बापा तुवें आमकां एकच सर्गेच्या उण्यान दादूशें केलाय तर एका काळजाच्या आनी एका मनाच्या आमी जावच्याक आमची मन आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बरो ह्या आमी कालतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेच पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन बसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार तुमच्या सांगाता
करेस वसा प्रसादचे शीस करा पवित्र स्नातिया असा तुमच्या सांगाता आता आणि सदा मोकळ पुत्रा सवे अंपार कशी भाती आमकां बघेन सजे करेन रुमकाम जदवा आमच्या स्मंतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.